कुडचरेची केस जी आसा ती क्रायम ब्रांचाक ट्रान्सफर केला. हय कुडचरे ती केसी आमी टोटल हितूंक आमी पयली एक रेजिस्टर केल्ली, मागीर आमी 2 केसी रेजिस्टर केल्यो आनी तिनी केसी क्रायम ब्रांचाक ट्रान्सफर केल्ले आसा. त्यो ट्रान्सफर केल्ले आसा एकच हें की क्रायम ब्रांच पळय आसा न्हू ती एक इंडिपेंडंट एजन्सी आसा आनी त्या खातीर तांकां बी कितें आसा आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर कितें आसा पुलीस भरपूर केसी आसता आनी बाकीचें आसा लॉ अँड ऑर्डर आसता, डे टू डे ड्युटीज आसताय आनी हें पळय आसा न्हू हे हेतूंक इज अ सिरियस केस. सिरियस केसी लागून डिपार्टमेंट चड तेजेर हें जावप आनी कोणी इन्वॉल्व आसा हें बी काडपा लागून तेमी क्रायम ब्रांचान दिल्ली आसा आनी क्रायम ब्रांचाक लिमिटेड केसी आसता. एक पी आय आसल्यार एकूच केसी फाटल्यान आसता. आमचे कितें एक PSI जावं PID भरपूर केसी आसता, पण क्रायम ब्रांचांनी भरपूर केसी एकच केसी आसता म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन बरी जाता. त्या इंटेन्शनान क्रायम ब्रांचाक ट्रान्सफर केले आसा. दुसरी क्रायम ब्रांच आसा इंडिपेंडंट एजन्सी. इंडिपेंडंट एजन्सी आसा ताका लागून त्यो ट्रान्सफर केला, बाकीच कांय ना. आनी फ्री एंड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें हेका लागून आमी ती क्रायम ब्रांचाक आमी ट्रान्सफर केला आनी कांयच ना. सध्या पर्यंत विक्टीम बी कितें फुडें आयल्या मुखार